हांगच्या शेटयेवाडो हांगा चोरांनी थळाव्या व्यावसायिक प्रकाश शेटये हांच्या सजावटीच्या साहित्याच्या गोदावान घुसून सुमार 2 लाख रुपयांच्यो वस्तू चोरून व्हेल्ल्याची धक्कादायक माहिती मेळ्ळ्या। उपलब्ध माहिती प्रमाण आरोपींनी गोदाव फोडून व्हड प्रमाणात सजावटीचे साहित्य घेवन थंयच्यान पळ्ळे। या घटणुकेक लागून थळावे व्यावसायिक आणि वाठारांतल्या लोकांमदीं हुस्को निर्माण जाला। ही चोरी उक्ताडार आयल्या उपरांत पुलिसांक ही गजाल कळ्ळी आणि तांणी तपास सुरू केला। अधिकारी सीसीटीव्ही फुटेज तपासतात आणि गुन्यांवकारांचो शोध घेवपा खातीर हेर पुरावे एकठांय करतात, जाल्यार ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा। माझे नाव प्रकाश शेट्ये, तुळसे शेट्येवाडी। माझे राती शॉप फोडून मंडपाचे सामान, स्पीकर, स्पॉट लायटिंग, सिरियली असे खूपशे माझे सामान राती गाडी लावून भरून घेऊन गेले। तेन्ना म्हटल्यार 1.5 लाखाची नुकसान जाल्लें आणि पोलिसांनी येवन पंचनामो केल्लो आसा। रितसर कारवाई तेंच्यांनी करता म्हणून म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा। ती कारवाई करची आणि माझे सामान जे काय आसा ते म्हाका ते मेळोवन दिवचे प्रयत्न करचे अशी माझी एक मागणी। आणि माझो हो धंदो आयज 20 वर्सां मी करते डेकोरेशनाचो, मंडपाचो। ह्या धंद्यारच मी माझें जीवन जगयता आणि म्हाका काय धंदो ना। आता दुबाव कसो म्हाका काय तर कोणी ह्याच्या आधी पयलीं माझी बॅटरीकच चोरून येतली, लोकल कोणी आसा शकता ना जाल्यार कोणी भायले येवन अशें जाणा जाल्ल्या शिवाय कोण वचो येवन चोरी करचो ना। कित्याक तेका इतकी खबर नासतली म्हाजी कसलें सामान काय कशें आसा। डायरेक्ट गाडी हाडून लायली म्हणटा तो जाणा जाल्लोच आसतलो। दुश्मनी अशी काय ना माझी, कोणी काय करू कोणाचं काय दुश्मनी अशी माझी कोणाच वांगडा ना। पोलिसांनी कितें सांगला? पोलिसांनी सांगला आता आमी चौकशी करता आणि मागीर तुका हें करता। सीसीटीव्ही हे तांकां हांगा ना, पंचायतीची आसा पूण तेंचें कितें कशें कितें आहा तें तेंचें कळटलें। ते आपूण पळयता म्हूण सांगता। जालें तें वायटूच जालें, अशें जावपाचें न्हू। हेच्या फुडें आतां शॉपां आतां चवथीचो आतां सिजनूय न्हू, ताका लागून आनी एक म्हाजी मनीस आसा पोलिसांनी हाडून एक रावणूय मारपाचें, क्लीन करपाचें तेंच्यांनी गांवांनी तेच्या क्लीन करपाचें। आनी तशें जाल्यार आमच्या पंचायतीन सुद्दां आमी कॅमेरा लायले, जंक्शनी आहा थंयसर आमी कॅमेरा लायले, ते दिला आमी। अशें फाटीं एकदां जाल्लें तशें क्लीन करपाचें तशें कॅमेरा आहा पूण तेचो आमचो आजून हें ना जावपाचें न्हू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।